नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. ताळगांवची आमदार आनी आदली मंत्री जेनिफर मॉन्सेरात ह्यो आयज दोनापावलाच्या खासगी हॉस्पिटलांत संवसाराक अंतरल्यो. तांची भलायकी खूब काळासावन बरी नाशिल्ली. फाल्यां दनपारां 3:30 वरांचेर तांच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जातले. तांचे कुडीचेर पयलीं ताळगांव इगर्जेत सामुहीक प्रार्थना जातली आनी उपरांत सांतिनेजच्या हिंदू स्मशान भुंयेंत तांचेर निमणे संस्कार जातले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तांच्या मरणाचेर दूख उक्तायलां. ताळगांवच्यो त्यो पयल्यो बायल आमदार सेगीत 3 फावट आमदार म्हूण वेंचून येवन तांणी मतदारसंघातल्या जनतेची आनी गोंयची समर्पितपणान सेवा केल्ली. त्या प्रमाण तांचे भौशीक जिणेंतलें योगदान सदांच यादीत उरतलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी उजवाडायल्ल्या संदेशांत म्हळां. काल शेनवारा नवी दिल्लीत राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांची घोषणा जाल्या. तातूंत गोंयचो दिग्दर्शक आदित्य जांबळे हांणी दिग्दर्शीत केल्ल्या आर्टिकल 370 ह्या चित्रपटाक उत्कृश्ट चित्रपटाचो पुरस्कार भोवमान फावो जाला. जाल्यार कल्की 2898 एडी ह्या चित्रपटाक लोकप्रिय चित्रपटाचो पुरस्कार फावो जाला. यामी गौतम, मामुटी, कार्तिक आर्यन ह्या कलाकारांक उत्कृश्ट अभिनयाचो पुरस्कार फावो जाला. Article 370, Hindi. The film centers on the mission to fully integrate Jammu and Kashmir into Indian Union, emphasizing a unified and indivisible nation. It highlights the battle against local corruption and dismantling of a conflict economy that had historically destabilized and region. Producer Geo Studios and B62 Studios. Director Aditya Suhas Jamale. संवेदनशील विषयाचेर आधारित आर्टिकल 370 प्रदर्शित जाल्ल्या उपरांत चित्रपटाच्या कथानकाची मांडणी आनी कलाकारांच्या अभिनयाची प्रेक्षक आनी समीक्षकांनी तोखणाय केल्ली. खूपच प्रेस्टिजियस गोष्ट आसा. जनरल कॅटेगरीन बेस्ट फीचर फिल्म आर्टिकल 370 ह्या फिल्माक मेळ्ळा. ह्या टायमार खूपच म्हणजे सगळी टीम ज्या टिमीन इतले कश्ट केल्या त्या फिल्मा खातीर आनी पडद्याचेर ती फिल्म हाडल्या त्या सगळ्यांचे अथक परिश्रम आसा हेच्या फाटल्यान. त्या सगळ्यांचे खूब कश्ट आसा हेच्या फाटल्यान आनी गोंयकार म्हणून म्हाका अशें दिसता की खूब जाणांक अशें दिसता की आमी खंय पावतले, कितें जातलें. आय थिंक खंय तरी ही एक सिग्नेचर कशी मेळ्ळी की ह्या फिल्मा लागून राष्ट्रीय पुरस्कार तोय बी नॉन फिचर पयलींचे दोन्ही राष्ट्रीय पुरस्कार नॉन फिचर कॅटेगरीन शॉर्ट फिल्मा खातीर मेळिल्ले आनी आतां फिचर फिल्म प्रॉपर बॉलिवूड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करणारी एक फिल्म ह्या फिल्माक मेळ्ळा. सो म्हाका दिसता हेचे लागून एक खूब आनंद जाला. गोंयकारांचे आशिर्वाद खंय तरी पावल्या, देवीचे आशिर्वाद सगळे कडेन पावल्या आनी एक खंय तरी एक अशी सुद्दां भावना आसा की एक एक्सपेक्टेशन्स वाडल्या फुडली फिल्म हांव कशी घेवन येतलो आनी कशें करतलो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांखळेच्या रवींद्र भवनात अभियांत्रिकी संघटनेच्या संमेलनाचे उक्तावण केले. गोंयांत अभियांत्रिकी शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांची 75% फी सरकार फारीक करता अशी म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. भुरग्यां मदीं अभियांत्रिकी शिक्षणा खातीर जागृताय करप गरजेचें आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. आम्ही नवीन स्कीम जी लॉन्च केल्या भितर 75% फीज आम्हीच भरता, सरकारूच भरता, इन्क्लुडिंग इन द प्रायवेट कॉलेज म्हणजे रायेश्वर कॉलेज ऑफ द इंजिनियरिंग किंवा तुझे डॉन बॉस्को कॉलेजीत GECतल्यान हातूंतले तर भरतात. वी हॅविंग दॅट CM स्कॉलरशीप ॲप आनी हे ते हो हांवें विशय इतक्याच खातीर सांगलो की आमी आनीक भुरग्यांक इंजिनियरींग प्रमोट करप गरजेचें आसता. गोन दोज आर द दीस म्हणटा तशें BSc BCom BA जावन कितले आनीक जातले, कितले जाण परत बेकारूच उरतले. पण ॲटलिस्ट म्हणजे ताका पॅशन आसा, आवड आसा, जो इंजिनियरींग जाता तो प्रॉब्लेम सॉल्वर म्हटला हांवें आनी नॅशन बिल्डर ह्या 2 कामांनी तो खूब बऱ्या पद्दतीत काम करूं शकता. तुमी जर पळयशात वेरियस कामां गोंयांत आसा. म्हणजे गोंयांत जितक्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आसा पळय न्ही तितक्यो ऑपॉर्च्युनिटीज बाकीच्या खंय राज्यांत मेळच्यो ना. हे हांव कित्याक सांगता म्हणजे व्हडल्या राज्यांनी तांकां ऑपॉर्च्युनिटी तेंच्या डिस्ट्रिक्टांत मेळना, पण आमच्या गांवांतल्या भुरग्याक सुद्दां दे आर गेटींग द ऑपॉर्च्युनिटीज एट द स्टेट लेवल.
सद्गुरू ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामीजींच्या गुरुपीठ रोहणाच्या रुप्या महोत्सवी वर्सानिमतान स्वामी सदानंद आरोग्य धाम आणि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था धारगळ गोय हांच्या जोड पालवान वैजकी शिबीर फुकट भलायकी तपासणी आणि रक्तदान शिबिराचे आयोजन जाल्ले। ह्या शिबिरात फुकट दात तपासणी, दोळ्यांची तपासणी तसेच वन महोत्सव आयोजित केल्लो। ह्या शिबिराचे महत्व सद्गुरू ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामी हांणी अधोरेखित केला। हॉस्पिटलचे सगळे पदाधिकारी त्यानंतर टीम तयार यांचे सगळे डॉक्टर्स आणि त्यांचे पदाधिकारी आम्ही उपस्थित आहेत। आम्हाला सर्वांना या सगळ्या डॉक्टरांचा फायदा नक्कीच होईल। मी आशा करतो की आज आपण तशा संख्येने उपस्थित आहात। आपल्या सगळ्यांचा आरोग्य देखील बरं होतो हा उद्दिष्ट आहे या शिबिरांचा। मला असं वाटतं की लोकांनी आयुर्वेदाकडे वळावं हे भारताच्या पंतप्रधानांना पण वाटतं आणि त्यांनी परवरीचे आमदार आणि विज्ञान तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे हांणी शेतकी वाठारां आणि शेतकारांक घटसाण दिवपा खातीर उड्डाण पूल बांदिल्लो आसा अशें सांगलें। त्याच प्रमाण तरणाट्यांनी शेतकामांत रुची दाखोवची अशें आवाहन लेगीत तांणी ह्या वेळार केलें। परवरीच्या मतदारसंघात आशिल्ल्या शेतात तांणी स्वता ट्रॅक्टर चलोवन शेती विशीं तांची आशिल्ली आस्था शेतकारांकडेन तांची आशिल्ली लागणूक दाखोवन दिली। ह्या वेळार तांणी शेतात शेतकारांकडेन संवाद साधलो। त्याच प्रमाण परवरे उड्डाण पुलाच्या वाठारात हरित वाठार तयार करून उड्डाण पुलाच्या 80 खांब्यापोंदाक लँडस्केपिंग तयार करचे अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली। परवरीचो फ्लायओव्हर इज नियरिंग कंप्लीशन आणि एज इट इज कंप्लीट जाता ते सुरवात जाल्ली ती आतापर्यंत याद जाता की फ्रॉम द टाइम इट इज स्टार्टेड समाव विथ कंटिन्युअस मायक्रो मॅनेजमेंट ट्रॅफिक कशें करप डायवर्जन कशें करप हे वेरोवर पुलिसे कडेन घेवन आम्ही कंटिन्युअसली तांचे कडेन फॉलो अप करून वी एन्श्योर दॅट थिंग्स वेर मुव्हिंग स्मूथ वेन द ब्रिज वर्क वॉज हॅपनिंग आणि त्याच टायमार पर्यावरण राखून घेवचे ह्या विचारधारान आम्ही PWD कळयल्ले। आज आमचे बाब दिगंबर कंपनी कडेन उलोवन वी डिसायडेड टू स्टार्ट दिस स्ट्रेच ऑफ ब्युटिफिकेशन जंय ह्या ब्रिजाक दोन्ही वाठारांत एक सायडीक आमचो सालिगांवचो MLA आमचो मित्र बाब केदार लागता, पिलेन पंचायत लागता आणि तशेंच हेवटेन आमकां आमची परवरी मतदारसंघात 3 पंचायती पेरादीफ्रांक, साल्वादोर, निमोर आणि सुकून लागता। सोमारा सावन संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू जाता। ह्या फाटभुंयेर आयज सर्वदलीय बसका आपयल्ली। ह्या बसकेंतल्यान पयलीं विरोधी पक्षांनी वॉकआउट केल्ले पूण उपरांत विरोधी पक्षांनी हाजेरी लायली। तृणमूल काँग्रेसीच्या हेर संसदीय वांगड्यान आपोवणे धाडपाच्या कारणाक लागून विरोधी पक्ष बेजार आशिल्लो। आयज काँग्रेस, DMK, झारखंड मुक्ती मोर्चा, आम आदमी पक्ष, नॅशनल कॉन्फरन्स, दावे पक्ष हांच्या सयत शिवसेना उबाठा गटात सांकेतीक विरोध दाखोवपा खातीर वॉकआउट केल्ले। काँग्रेस पक्षाचे फुडारी प्रमोद तिवारी हांणी पावसाळी अधिवेशना खातीर नवे मुद्दे बसकेत मुखार मांडले, जातूंत राम मंदिर ट्रस्ट, बेरोजगारी, पेपर लीक, इथेनॉल ब्लेंडिंग सारखे विशयांचो आस्पाव आसा। ह्या अधिवेशनात बऱ्याच महत्वाच्या बिलांचेर भासाभास जातली आणि हे मुद्दे संसदेत मान्य करून घेवपाची प्रक्रिया लेगीत जातली। संसदेचे कामकाज बरे तरेन चलचे असो उलो संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू हांणी विरोधकांकडेन मांडलो। बहुत सा पॉलिटिकल पार्टी ने अपना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयच्यान 3 देशांच्या भेटेर आसात। ह्या भेटेत त्यो पूर्वी युरोपच्या मोल्दोवा, नॉर्थ मॅसेडोनिया आणि रोमालिया ह्या देशाक भेट दितल्यो। 19 ते 25 जुलै मजगती राष्ट्रपती ह्या 3 दिसांच्या भेटेर आसतल्यो। मध्य आणि पूर्वी युरोपाच्या ह्या भेटेक लागून ह्या देशांतल्या संबंधाक आनीक घटाय मेळटली, तशेंच दोनूय देशांमदल्या तरेकवार वेव्हार हांकां नेट मेळटलो। 30 वर्सां उपरांत पयलेच फावट भारताच्यो राष्ट्रपती रोमालियाक भेट दितात, जाल्यार हेर 2 देशांक भारतीय राष्ट्रपतींची ही पयलीच भेट थारतली। आयज राती 12:30 वरांचेर संवसारीक फुटबॉल सर्तीचो निमणो खेळ अर्जेंटिना आणि स्पेन मजगती जावपी ह्या खेळात दोनूय वटेन संवसारीक करंड जिखपा खातीर तांकीवंत खेळगड्यांचो आस्पाव आसा। ह्या फुटबॉल सर्तीचो हो खेळ पळोवपा खातीर पुराय संवसारा सयत गोंयांत लेगीत उमळशीक वाडल्या। पणजेचे आदले नगराध्यक्ष उदय मडकयकार हांणी लोकांक ही निमाणो खेळ पळोवपा खातीर मेळचो म्हूण खासा वेवस्था केल्या।
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो तुम्ही आता सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज पणजीचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. आणि इतल्यान ह्यो खबरापत्रां हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.